तुमी बग्गोवन गेल्ल्या वेळार, तुमची दिश्ट मंद जाल्ल्या वेळार, तुमी कश्टांत आसल्या वेळार देवाक स्तुती करचें म्हणून सांगता बारूक प्रवादी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्ल्या वेळार, आज चड जावन चश्मान जाता, दोळ्याची दिश्ट उणी जाल्या थक्कनी सगळ्यांनी देवाक चड स्तुती करचें गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तरी आतां बागोवन गेल्यात म्हळ्यार तांकां सगळीं कामां करूंक जायनात, तांणी देवाची स्तुती करचें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पिडेंत आसलेलीं देवाक स्तुती करून म्हणटा, तें भलायकी मेळटा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून बारूक चॅप्टर 2:17 हे विशय सांगिल्ले आसात. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी स्तुती करचे देवाची, सखत आमी जोनकान घेवचे आनी आमी पातयेच्या साकूर जायचे. प्रेज द लॉर्ड. हे कितें बरें दोनी आतांचे वयर उबारून देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घ दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अगलाव तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, नमन तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, गळिस्तांव तुका, जय जय तुका जेजू, वज्जाना तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. निरंतर स्तुती करा, निरंतरी रावय नाकात. देव आमकां प्रसन्न जायचे, देवान आमकां आपणीचे, देवान आमकां बरें करीचे. हालेलुया, 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 हालेलुया. Heal up every color, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory and mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. महिमा तुका, अगलाव तुका, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, नमन तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, गळिस्तांव तुका, जय जय तुका जेजू, वज्जाना तुका जेजू, हर्षिला जावं जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. ताली पेटून ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ. ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ, ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ. ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ, ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ. ಕರೆದೊಡನೆ ಬಳಿ ಬರುವ, ಕೊರತೆಯೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ. ಕರೆದೊಡನೆ ಬಳಿ ಬರುವ, ಕೊರತೆಯೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ. ಆಸೆಯಿಂದ ಹುಡುಕಿದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಬರುವ. ಆಸೆಯಿಂದ ಹುಡುಕಿದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಬರುವ. ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ, ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ. ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ, ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ.
ಮನ ಮರುಗಿ ಮನ್ನಿಸುವ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ ಮನ ಮರುಗಿ ಮನ್ನಿಸುವ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ ನಿನಗಾಗಿ ಕೊರಗಿರುವ ಓಡಿ ಬಾ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನಿನಗಾಗಿ ಕೊರಗಿರುವ ಓಡಿ ಬಾ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸುವನು ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವನು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸುವನು ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವನು ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಬಯಕೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಪೂರೈಸುವ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಪೂರೈಸುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ Hallelujah, 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 hallelujah. हरगान तुका जेसु महिमा तुका जेसु ग्लाब तुका जेसु वंदन तुका जेसु वैभव तुका जेसु रदान तुका जेसु नमान तुका जेसु hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. आज थोड्या हांगा दुबाव आसा म्हळ्यार सक्रामेंतांत जेजू आसा की ना हांगा थोड्या दुबावान हांगा आल्ले आसा थोडीं आसात तांचो दुबाव जेजू पयस करते आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तांकां एक दुबाव म्हळ्यार सक्रामेंतांत जेजू आसा गी ना गी तशें थोडो इल्लोसो दुबाव पूण असले दुबाव आमकां बारी पाडाक पडटात. प्रेज द लॉर्ड. तो वार्ताना गेट जायचे आमी सक्रामेंतांत जेजू आसा कितलीं अजापां अद्भुतां आसात. प्रेज द लॉर्ड. येदोळ मुसर पवित्र सभेन मानून घेतलेली 60 अजापां आसात सक्रामेंतां थंय जाल्ली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कालच एक हांवें विडियो पळयलो मॅक्सिकोंत सक्रामेंतांत तो उंडो आसलो जेजूचें काळीज बडप 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 करून मारता. मॅक्सिकोन ह्यात हप्त्यान जाल्लें घडीत मॅक्सिकोन तो आमकां वर्साभर थोड्यांक आयलां जावंक पुरो आनी ते ह्या जाका आसा थंयत ताच्या उपरांत तांचो बिस्प येवन पुरा डिक्लेअर करता. म्हळ्यार ते विडियो आसा सक्कड मुखार मुखार आसा. जेजूचें काळीज म्हळ्यार हर एक कडेन सक्रामेंत पवित्र सक्रामेंत थंय अजब जाल्ल्या वेळार तांणी तें टेस्ट करून तें पळोवन तो जेजूच्या कुडींतल्या खंयचो तो कुडको गी म्हणून हर एक कडेन येदोळ म्हणसर फ्रू जाला. जेजूच्या काळजाचो कुडको फ्रू जाला. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.
देखून हे मॅक्सिकोचे एक व्हडले अजाप युट्यूबर आसा आनी कालचे दिसा आमकां बरो वॉट्सॅपार थोड्यांक आयला ते पळयलें हांवें न्हीद सावन ते जेजूचे काळीज उडचे सक्रामेंतान प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून कोणूच दुबाव नाकात दुबावल्यार वेन यू आर डाऊट यू आर आउट प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून कंडी जावन दुबाव नाकात कित्याक जेजू खरोच आमकां आमच्या मुखार हजर आसा प्रेज लॉर्ड देखून ह्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक येता आमी ताचें उतर आमी आयकूंक येता आसतना पवित्र आत्म्याची मजत मागया आमची काळजां मनां उक्तीं जावं दीत आमचे दुबाव पयस जावं दी आनी खरोच जेजू ह्या सक्रामेंतान हजर आसा जिवत हजर आसा म्हणलो भावार्थ आनी बरोवसो आमचे ते आसूं दी आनी देखून देवाचे देव तू आमचेर आता पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या भरतो देण्यान आमकां तुझ्या सक्ते तुझ्या कृपे भरतो पवित्रत्म्या जियेत आमच्या जाणवाय दिवच्याक पवित्र तू आता तुझ्या मोगान तुझ्या शांतीत भरतो पवित्रत्म्या आधार तुझो लाभय आमकां जिये माया मोगान हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 सोम्याची उतर आमी आयकुया जुवान बरयल्ली सुवार्थ अध्याय 6 वळू 52 तावन 59 पर्यंत तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणले हाणें आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतच हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सरकार तावन देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही ते मरण पावले पूण जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो काफर नांवाच्या सिनागोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगली उतरां ही देवाचें उतर हे ब्रदर एलियासान आमकां हे सवाल विचारलें सक्रामेंतांत जेजू आसा म्हणून आमकां पातयेनी आसा गे म्हणून पातयेनी आसा ती म्हळ्यार आमी ल्हान तावन आयकोनूच आयले हांव ती पातयेनी आनी
हांगासर आसलो साक्रामेंतांत आसलो जेजू तो आज आमकां जिवंत आसून कांय करता म्हणली पातयेणी आसा की म्हणून इल्लोसो व्यत्यास आसा. एक कालेंक म्हण सांगल्यार आमी हरी एक फावटी मिसाक आयिल्ल्या वेळार जेजूची कूड काण घेता मॅकॅनीक यांत्रीक रितीन आनी ताच्या मागीर साक्रामेंताचें आराधनी करता आनी ताच्या उपरांत आमी पळयता आनी येता. पूण आमच्या जिणयेंत कांय बदलावण जाता की जाता जाल्यार तो आमची पातयेणी खरी म्हणून अर्थ. कांय बदलावण जायना जाल्यार तो वळू आमी जें कितें करता तें यांत्रीक रितीन एक फावटी बटन ऑन केल्यार गुवनूंत आसता ताजे इतल्या ताका चिंतूंक कळना. त्या देखून आमकां कितेंय सांगलां देखून आमी तें काले म्हण सांगल्यार मुंदर ते आसा. हर एक फावटी आमी हांगासर साक्रामेंताचें आराधन करता आसतना इंग्लीश भाशेंत ते शब्द आसा एनकावंटर म्हूण सांगल्यार आमी ताका भेटचें. तें जर तर जाता जाल्यार हर एक फावटी तो वळू साक्रामेंतांत आसलो जेजू आमकां सोडवण दर काले म्हणी आमच्या जिणयेंत बदलावण येता आनी ताज्या उपरांत आमच्या जिणयेंत कितें म्हणी घडता. ब्रदर एलियासान एक उदाहरण दिलें. आमच्या फिरगजींत फाटल्या ब्रेस्तारांनी आमी हाका रुजवात जावन आसा. जेजू हांगासर ह्या उंड्याच्या रुपार आसा आनी तो आमच्या मदें जिवस्सू आसा म्हणून हर एक फावटी ब्रेस्तारा आमकां एक एक साक्षी एक सड पळोवंक मेळटात आनी हर एक साक्ष ती आमकां रुजवात हांगासर साक्रामेंतांत जेजू खरोसू हजार आसा म्हणच्याक प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. खाली भाशणा मारिफात या शर्मा मारिफात मात्र न्ही बगार तो आमच्या मदें ल्हान व्हड अजापा करून दाखयता. ताज्या लागीं आमी मागता आसतना उलयता आसतना आनी ताका देखून तो आमकां हर एक अजापा मुखांतर आमकां आमी ताज्या लागीं उलयता तो आमकां आयकता म्हणून तो आमकां आयकता आनी ताज्या मागीर आमकां तो संकेत दिता. आमी पातयेवंक सोमी जेजू हांगासर ह्या उंड्यांत खरोसू हजार आसा म्हणून. आमी फाटल्या ब्रेस्तारांनी मागिल्लें आसा म्हाका करेक्ट खंयचो ब्रेस्तार म्हूण उड आसना पूण आमी मागिल्लें आसा काले म्हूण सांगल्यार एका व्यक्तीक सुमार 15 वर्सां तावन इन्क्रिमेंटच दिवंक ना ताका आनी हर एका म्हयन्यांत सांबाळ मेळटा केदाळाय गळायत केदाळाय वेळार सांबाळ मेळुलो ना. आमी मागिल्लें आसा ह्या एका गरजे खातीर आनी तशें आमकां कालच्या दिसा त्या व्यक्तीच्या पत्नीन सांगलां काले म्हूण सांगल्यार सांबाळ ह्या फावटी वेळार आयला तितले मात्र न्ही सांबाळ येता आसतना फाटल्या 15 वर्सांनी कितले इन्क्रिमेंट बाकी आसले बळे ते कुडसून वट्टूक आयला म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तें सांगून दिलो न्ही बगार पळयतना कळ्ळें फाटल्या 15 वर्सांचे पयशे थंय वट्टूक गेल्यात म्हणून. केदें व्हडलें असर हें. आमी सक्टांनी हांगासर भावार्थान सोम्या लागीं उलयता आसतना आनी ता मागीर विचारता आसतना तो आमकां आयकता आनी ता मागीर आमी कितें विचारलां पळय आमकां गरज आसचें तो दिता म्हणच्याक ही आनी एक साक्ष जावन आसा. पूण तांच्या लागीं उदारपण आसलें मागणें करून सांगता आसतना तें उदारपण काले म्हूण सांगल्यार ताजे एकल्या खातीर मात्र न्ही मागोवंक विनंती केल्ली थंयसर वावर करतले हेरां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी त्या देखून ताका येता आसतना उरल्या सगळ्यांगे सांबाळ वेळार आयला. करेक्ट. एका व्यक्तीक त्याच व्यक्तीक पांयांत वाळय म्हणले बरी आसता थोडे फावटी तुमी पळयला जावं पुरो आनी गेले ते ब्रेस्तारा ते मनांतच मागिल्ल्या वेळार आमचे हांगासर म्हणून ताणें आमकां सांगलां देखून परत ते फावटी सोम्याक आमी ताळी पेटून अर्घ्य दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया
हालेलुया हालेलुया. च्या लागी मागोंक विनंती केली ते समा आसात ताचे फुडें देवाच्या उतरांचो थोडो नियाळ आमी करया. आमचो सोमी जेजू हांगासर खरोसो हाजर आसा. तो मासा तूं पळयले देखून सत म्हणटाय, पळय नासतना सत म्हणटा ते कितले बागे. आनी ते सक्कडी आमी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार 2000 वर्सां आदीं पालेस्तिनांत जेजू पूण तो कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां भासावणी केल्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगात हांव आसतलो म्हणून. 2 रुपांनी तो आमच्या मदें केदाय हजर आसा. देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांत आमी वाचतना आमचे लागीं तो उलयता. 4 ಗಂಟೆ 24 वरां 24 hours ऑफ द डे जेजू आमच्या सांगाता ह्या संवसारांत हजर आसा. हर एक मिनूट म्हणले बरी तो आमच्या मदें आसा. आमी आयकल्ल्या सुवार्थेंत जेजू आमकां एक भासावणी दिता. ते काल्यांक म्हळ्यार ताका मीत ना. ताका मीत ना. कित्याक म्हळ्यार तो सासणाक जियेता देव. आमी उलयतना मात्र म्हणटा तो देव ताका आरंभी ना ताका शेवटी ना. यात नो बिगिनिंग नो एंड. देखून आमचो सोमी जेजू ताचे मास आमकां दिता आसतना पळय ह्या संवसारांत येवन आमकां ताणें कशें अविनाशी केल्यात. विनाशी आसलेल्यांक मरणाच्या वेळार आमी म्हणटा विनाशी कूड अविनाशी कर म्हणून आमी मागता. आमी मॉर्टल आसल्या आमी इमॉर्टल जाता. आमी संवसारांत मरची मनशां अमर जाता. आनी असलें एक देणें सोमी जेजून आमकां दिलां. ताची कूड आनी रगत आमी सेवता आसतना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा. ताचे थंय सासणाचो जीव आसा. कित्याक म्हळ्यार सोमी जेजू ताका आरंभ आनी अंत ना. तो सासणाक जियेता आनी तशेंच कोण सगळ्यांक ताका सेवतात तांकांय तेंत देणें फावो जाता. कित्याक तें देणें जेजू आमकां दिता. पळया आमची फिरगस सोमी जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिली. कॉर्पस क्रिस्ती भोव अप्रूप असले फिरगज आमकां पळोवंक मेळचे. आनी त्या अप्रुपांत आमची फिरगज एक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सबार मिरेकल्स ह्या अजापासात पवित्र येवकरिस्ता वरवीं घडलेलीं. तातूंत एक अजाप अशें आसा 1290 1209 इसवी फ्रांसांत एकलो मनीस आसलो नास्तीक. ताका देवाचेर पातयेणी ना आनी ताज्या उपरांत बिलकुल पवित्र येवकरिस्तांत पातयेणी खंडीत ना ताका. आनी ताका तितलें पातयेणी ना मात न्ही भागार ताका ताज्या विशयांत सोम्या विशयांत क्रिस्ता विशयांत उलयल्यार ताका रागी येतालो. पूण ताज्या लागीं धन मस्त आहलें. दिरवें मस्त आसलें. देखून एका बायल मनशान ताज्या लागीं तिची साडी एक अडव दवरलेली. तवळ कांय भांगाराच्या बदलाक तशें अडव दवरताली जावंक पुरो. आनी ताज्या उपरांत त्या वर्सा तिणें ताज्या लागीं वचून म्हळें आवणूच्या पास्कांच्या फेस्ताक म्हाका ती साडी जाय न्हेसोन फेस्ताक वचूंक जाय म्हणून. आनी ताका तो ओपवलो. पूण एक कंडिशन ताणें घालें. तें कंडिशन घालें म्हळ्यार शर्त तुवें मिसाच्या वेळार येवकरिस्त दितात न्ही क्रिस्ताची कूड तें म्हाका हाडून दिजें म्हणून. आनी तिका खालें करचें म्हूण कळोना जायत म्हणली. ताज्या उपरांत ती मिसाक गेली आनी तिका मेळ्ळलो कुमगार. तो तिणें हाडलो आनी ताका दिलो. ताणें खालें केलें म्हळ्यार कुमगार काण घेवन सुर्यानी कांडून सोमाक वसयलो.
कित्याक म्हळ्यार ताका राग आसलो येवकरिस्ताचेर, आनी तो देखून ताणें ताजो राग काडलो सुर्यानी कोसोन. ताज्या मागीर तितल्यारच ताचे क्रूरपणू ते थंयसर रावना. ताणें एक सरळ काण घेवन सोमा गश्टिलो आनी ताज्या मागीर पिटो करचे बरी ताणें येवकरिस्त तशें सरळान सोमा करून गश्टिलो. तितल्यार ताजो राग मागीर निवना. ताणें काय केलें म्हळ्यार आणखी तशेंच आसा न्ही, ताणें तें रगत येतालें, ताणें कोसायतना रगत येतालें आनी त्या भायर खिळो तोपताना रगत आयलें. देखून ताजो राग इतलो आसलो की ताणें काडून कुंभार काडून उज्यांत घालो आनी उज्यांत घाले गाडये कुंभार हुलपूंक ना, तसोच उरलो. देखून ताणें चिंतलें हांगाय उज्यांत तसोच आसा गी पळ्यांक म्हणून सांगून ताणें काडून ऊन उदकांत घालो. वेगवेगळीं विधानां ताणें वापरली ताजो राग काडचे खातीर. कित्याक म्हळ्यार कुंभारांत जेजू क्रिस्त आसा म्हणून स्विकार करूंक तो तयार नासलो. ताका रुजू करचें आसलें वो काले उंड्याचो कुडको आसा तो सामान्य म्हणून. देखून ताणें वेगवेगळीं विधानां वापरलीं. उदकांत काडून घालो आनी उदकांत काडून घाल्ले कडेन कुंभार बुडलो आनी तशेंच उदकांत वयर येवन रावलो. आनी अशें ताजो रागान तो पेटोवन बोब मारतना शेजारची बायल मनीस धांवून आयली आनी तिणें पळयलें. काले म्हूण सांगल्यार कुंभार उदकांत वयर येवन रावलो ताजे इतल्याकच. देखून तिणें कालें गेलें म्हूण सांगल्यार तो कुंभार एका बोल एका हातूंत कोपांत काण घेवन व्हरून इगर्जी कडेन दिलो आनी तशेंच रेलीक जावन तो कुंभार दवरलो. पूण ह्या अजापांत एक व्हडलें अजाप जालें. तो नास्तीक ताजो राग ताणें काडलो. तो जेजू क्रिस्ताचेर पातये नासलो. वेगवेगळ्या रुपांनी ताणें नाश करून पळयलें ताजें जावना. पूण व्हड एक अजाप जालें कालेंक म्हूण सांगल्यार ताच्या घरचीं सगळां हें अजाप पळोवन क्रिस्तांव जालीं. जेजू क्रिस्ता पातयेवंक लागलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एकल्यानगी दोगांनी कोण इल्लेशा ताळये पेटले येदें व्हडलें अजाप जाल्ल्याक. आमी मस्त नारगोन आनी एकल्याक काल्यां करचें म्हळ्यार प्रशंसा दिवची. बारी नारगोणी आमकां मेळना म्हूण गी काल्याक गुंतना, पूण जाल्यार व्हडलीं व्हडलीं अजापां जाल्लीं आसात ती आमी आयकतना आनी त्या भायर पळयतना आतां तुकला ना. आमी इतल्या संतोशाची एक संगत ती कितल्या वर्त्या रितीन मानून घेवची आनी संतोश पावचे. कित्याक म्हळ्यार आमी हांगासर आराधन करतो तो स्वामी जेजू तो एकीन संवसारांत युनीक वन एक सामान्य संगत करना. आमच्या मुखार सासणाक जियोवचो देव आसा स्वामी जेजू क्रिस्त आनी ताका ह्या संवसारांत ताजे विशयांत बरयलें तितलें आनी ताजे विशयांत उलयलें तितलें, ताजे विशयांत बूक बरयलें तितलें आनी ताजे उपरांत ताजे विशयांत पिंतूर काडली तितली संवसारांत खंयच्याय मनशा विशयांत येदोळ पर्यंत बरयलें ना आनी येदोळ पर्यंत प्रीच केल्लें ना. एकलो मात्र स्वामी जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तितलो व्हरतो आमचो स्वामी जेजू. देखून आमी सगळीं ताजी शिसां पाटलावदारां आमी तितलो अभिमान पावोवंक जाय. थोडे मनीस आसात काय म्हळ्यार हांव ह्या मनशाचो अभिमानी आनी त्या मागीर त्या एक्टराचो अभिमानी आनी त्या मागीर ह्या खेळगड्याचो अभिमानी. तांकां मेळच्या खातीर मनशां खंय धांवतात. पूण कसं म्हणून सांगल्यार सौम्यान ते जावचे खातीर व्हड त्याग केला. तो कसो म्हळ्यार निमाण शुक्रार दिसा खुर्सार तो मरता आसतना ताचें मांस ताणें सगळें तें पिठो करून मनशा कुळाक दिलां. म्हूण सांगल्यार 39
चापकांचे मार घालता आसतना ताका एक हाडांचे कुडके आसात ना तर लंकडाचे किडे आसात. ते मारन ओडटा आसतना हरी एक पावटी मांस थंय तावन भायर येता. देखून असले 39 ಲ್ಯಾಶಸ್ 40 दिवंकू पूण जुदेवांच्या इल्लीशे काले म्हळ्यार कन्सेशन ते 40च्या वर मिकोवन देखून 39 ಲ್ಯಾಶಸ್ तुमी जेजूक दिल्यात. आनी तशेंच माथ्यार कांट्याचो मुकुट आनी वाटेर येता आसतना पडोवन मागीर उपरांत तो कितलो निस्तेज जावन आसलो म्हूण आमी चिंत येता. देखून ताणें सगळी कूड पिठो करून मनशा कुळा खातीर आमच्या खातीर ताणें दिल्या. आनी त्या पासत जेजून ते उडो काण घेवन शिसांक दिवन घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड म्हणटना ताणें जें कितें दुसऱ्या दिसा जावंक आसलें तें ताज्या दोळ्या मुखार आसलें आनी तो उंडो काडून ताजी मांस जावन आमकां दिला. आनी तशेंच ताजें रगत सगळें तें वरावलेलें तें सगळें ताणें आमच्या मनशा कुळा खातीर साध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलें एक उतर चूप राव थंड जा म्हणून वाऱ्याक ताणें बेश्टायलें वादळ ताणें बेश्टायलें आनी सगळें शांत जालें. काले म्हळें ताणें थंड जा म्हण सगळें थंड जालें. देखून जेजू उसारता आनी उसारल्या वेळार थंयसर असर्य जाता. ताणें उसारल्या बरो आनी तें ताणें उसारलेलें बरी थंयसर जाता. तालिता कुम म्हणटा आनी ताज्या मागीर तें भुरगें जिवंत उरता. म्हाका खुशी आसा नितळ जा म्हणटा तो आनी तो कोडकार सगळो संपूर्ण रितीन नितळ जाता. देखून जेजूची उतरां ताका इतली सकत आसा की ताणें सांगता आसतना तो काळें सांगता पळय तें तशेंच जाता. आनी ताका देखून घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड म्हणटा आसतना तो उंडो ताजी कूड जाता. घेयात आनी पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स म्हणटाना दाकारो सोम्याचें रगत जाता. कित्याक म्हळ्यार सोम्याची उतरां देवाची उतरां काळोख जावं उजवाड जावं देवान म्हळें सुरवेर आनी उजवाड जालो आनी उजवाड जालो. आनी त्या देखून देवाची उतरां ती सोम्याची उतरां म्हळ्यार देवाची उतरां आनी त्या देखून तशें कितें तो सांगता तेच प्रमाणें घडटा. एक पुस्तक आसा द आर्ट ऑफ स्पिरिच्युअल वॉरफेअर म्हणून आनी तें पुस्तक बरयलो बूक बरयलो मनीस आसा ऑफोर्का म्हणून स्पिरिच्युअल वॉरफेअर. ह्या पुस्तकांत तो एक गणित उल्लेख करता. ते गणित उल्लेख करता काय म्हळ्यार ते पुस्तक आसा डिलिव्हरन्स म्हण सांगल्यार कोण पोसेस्ड मनशां आसात वायट स्पिरिता वरवीं तांकां तातूंत सुटका दिवचें. देखून एक सली तसली आसली आनी ताज्या उपरांत ताणें कालें म्हळें म्हण जाल्यार ताज्या सांगाती मनशांक आमच्या लागीं इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप आसा तशेंच कोण परत डिलिव्हरन्स करतात तांच्या लागीं तांकां सपोर्ट जावन फाटल्यान मागण्याचो पंगड आसता आनी मस्तू कठीण प्रार्थीत करतात मागणें करतात आनी ताजे उपरांत पवित्र पुस्तकाचें उतर वापरन आनी ताजे मागीर रीत वापरन ते डिलिव्हरन्स करचें सोम्याच्या नांवान. आनी ताज्या मागीर हें करता आसतना थोडे फावटी सुलाबायेन डिलिव्हरन्स जाता थोडे फावटी मस्तू वेळ लागता. आमी पळयता सुवार्थेच्या वाचपांत जेजू नाजारेना आमच्या खबरेक तूं काल्याक आयलाय कोणे उलोवचें कोणे विचारचें कोणे देवसार आमकां कोण वळख दिता जेजूची. थोडे फावटी आमकां सोम्याची वळख मेळना पूण आमकां असले हे देवसार पळया तांकां वग्गी कळटा जेजू खंय आसा म्हणून तक्षण कळटा. आमकां मनशांक सामान्य मनशांक कांय गळाय जावं पुरो दुबाव येवंक पुरो पूण देवसारा करेक्ट कळटा जेजू आसा म्हणून तो वग्गी वळखता. तेर्स म्हणटनाय ताका गडये भितर उसांबळ जाता तो कित्याक म्हण सांगल्यार ताका तें तडवना तेर्स म्हणटना आनी त्या मागीर पवित्र कुंभार आसतना ताका गडये भितर कळटा. देखून ताणें पाद्रबान कालें केलें म्हण सांगल्यार ताज्या इंटरसेसरी ग्रुपा सांगलें आतां तुमी मागणें करा हांव ही रीत चलयता म्हणून. आनी त्या चलयेक ताणें आदेश दिलो कालें करूंक म्हण सांगल्यार ताजे तावन ते कोटी सकत सोडवेच्या खातीर. पूण तो तितल्या सुलाबेन सोडचो न्ही कित्याक म्हण तो मस्तू वर्सां रावला ताज्या देवळांत खंयचे त्या चलये थंय मस्तू वर्सां रावला तितल्या सुलाबेर तो सोडन वेचो न्ही. देखून ताणें मस्तू वद्द वारांट केलें वेचे पयलें आनी उपरांत रिमाणें ती चली म्हळ्यार तिजे इतल्याक न्ही ती कोटी सकत आसा येवन आल्तार आसा आल्तारचें लुगोट धरून वडलें आनी तवळू पाद्राबाक इल्लीशी कावजेनी जाली कालें जाता गे म्हणून साक्रामेंत आसलो पूण जाल्यार
ಈ कोटी सकत येवन अशें परा उपाद्र करता आसतना ताका इल्लेशे कावजण बगले पूण केदळ ताणें साक्रामेंत कान घेवन जेजूच्या नांवान ताणें त्या खोट्या सक्तेक आदेश दिलो की तक्षण ती साली वचून पाटी परतली आनी ताज्या उपरांत ती खोट्या सक्तेंतावन मुक्त जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. असली सबार गणितां आसात आनी तातूंत प्रत्येक जावन आमकां असली गणितां काने करतात की म्हणून सांगल्यार आमचो भावार्थ कितलो स्ट्रॉंग घटमूट आसूंक जाय म्हणून आमकां दाखोवन दिता. कित्याक म्हळ्यार वळखले कोण खाली मनीस न्ही बगार कोटी सकत देंवसार जेजूक वळखलो. कशें पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जेजू नजरेना आमच्या खबरेक तूं कित्याक आयलाय. मनशांनी वळख धरचे पयले कोटी सकत जेजूची वळख धरता तक्षणा इमिडिएट. आनी जेजू तस जाल्यार कोट्या सक्तेक आदेश दिता आनी ती कोटी सकत मनशां तावन भायर वेता. कित्याक म्हळ्यार सोम्याच्या उतराक सक्कडी साध्य आसा. सोम्याच्या उतराक सक्कडी साध्य आसा. कोटी सकत ती पळून वेता मेल्लो मनीस जीव जाता. लाजर तो हेर दोगांक ಒಟ್ಟು 3 अजापा पळोवंक मेळटात आमकां पवित्र पुस्तकांत. जेजून मेल्ल्यांक जिवंत केल्ले. एक जायराची धूव आनी एक कोणाचो विद्वीचो पूत नाईन गांवच्या ताज्या मागीर लाजर. आतां ह्या तेगां पैकी लाजराची गजल इल्लीशी वेगळी. तीन दोगां आसा पळय हेर दोगां तांची गजल एक नमुन्याची आनी लाजराची गजल इल्लीशी विंगड आसा. ती कशी म्हणून सांगल्यार ती जायराची धूव आनी तशेंच नाईन गांवच्या विद्वीचो पूत ती मरण पावुल्ली. पूण ती मरण पावून मस्त वेळ जावना मस्त वेळ जावना. पूण लाजर मरून तो काय जाल्लो कुसुल्लो तो. देखून तांतू जीव जावची काय म्हळ्यार संभवत ना आनी साध्यत ना. कित्याक म्हळ्यार तो ऑलरेडी कुसोन जाला. देखून ताजी भयण म्हणटा थंय वचनाका वास येवंक पुरो म्हणून. देखून असली एक असाध्य म्हणली संगत कुसलेल्याक जिवांत भायर उठोवंक सोमी सकता. कित्याक म्हळ्यार ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. खाली मरण पावलो मात न्ही बगर कुसलेल्याक तो जिवंत उठोवन करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. व्हडलें अजाप व्हडलें अजाप.